नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. येवकार तुमकां सगळ्यांक एक स्पेशल एपिसोड तुमच्या मुखार हांव घेवन आयला. आनी आयचो एपिसोड भरपूर खास आसा, कारण आमी इतले दीस रिपोर्टर्स अपडेट करताले आनी रिपोर्टरां कडल्यान जाणून घेताले की गोंयान कितें चल्लां तें. आयज आमी एक स्पेशल एपिसोड तुमच्या मुखार घेवन आयला. नांव आसा जे आमचे गोंयचे भुरगे आसा तांचे कडल्यान आमी अपडेट घेतले, जे आमचे सिटीजन्स आहा तांचे कडल्यान अपडेट घेतले. म्हणूनच सिटीजन अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन येता. आमच्या बरोबर हांगासर कांय मानेस्त आसा, तांची नांवां तुमकां सांगता. आनी आयच्या ह्या कार्यावळीन आसपाचें तांचें खूब खास एक रिजन आसा. तें कितें आसा तें बीन सांगता. आमच्या बरोबर आसा राहुल नायक फ्रॉम पोंडा, ललना गिमोणकर फ्रॉम बिचोलेम, शलाका देसाय फ्रॉम काणकोण, संकल्प महाले फ्रॉम वास्को आनी दिव्या नायक कुडचडच्यान. ही सगळीं जे मानेस्त आसा आमचे, जांच्यांनी सोसायटी खातीर खरेंच हे लॉकडावनान थोडें तरी कितें काम केल्लें आसा. आनी हांव एक गोश्ट खूब प्रावडली सांगपाक शकता की आमच्या बरोबर दोन मानेस्त अशे आसा जांच्यांनी खूब 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 बरें काम केल्लें आसा हे लॉकडावना वेळार. जेन्ना ताका हांवें एक पर्सनली पळयलां किंवा आमी सोशल मिडियाचेर तांकां पळयलें आसतलें. राहुल नायक फ्रॉम पोंडा आनी ललना गिमोणकर फ्रॉम पिळगांव बिचोले, तांच्यांनी स्वता जावन भायर सरून लोकांच्या मदती खातीर जाय तितले हेल्प आपलो केल्लो आसा. आनी आमच्या बरोबर दोन पंच मेंबर आसा जे लिडर आसा आमचे. आयची ही कार्यावळ सुरू करच्या पयलीं एक डेटा तुमच्या मुखार दवरता. आमच्या इंडियेन आतां पर्यंत 24,000 प्लस केसीस आसा पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यो, ज्यो कोविड-19 जो डिजीज आसा ताजे पॉझिटिव्ह. अँड 700 प्लस केसीस ऑलरेडी रिपोर्ट जाल्ल्यो आसा, डेथ रेकॉर्ड जाल्ल्यो आसा आमच्या इंडियेन. खूब भयाबीत असो हो नंबर आसा आनी दिसन दीस ताची संख्या बऱ्या तरेन वाडटा. बट एक गोश्ट बरी आसा हातूंत की 5,000 प्लस लोक अजून रिकवर जाल्ले आसा. जी रिकवरिंग जे हे आसा आमच्या इंडियन रेट ती खूब बऱ्या प्रकारे आसा आनी लोक बऱ्या तरेन रिकवर जाता. तातूंत आनी एक बरी गोश्ट आसा की आमचें गोंय हे ग्रीन झोन, म्हळ्यार आमचें गोंय कोरोना किंवा कोवीड फ्री अशें म्हटलें, कारण 7 पेशंट मेळिल्ले आनी 7च्या 7 रिकवर जाले. हाजो अर्थ हें न्ही की आमी सिरियस घेवपाक जायना. राहुल, स्टार्ट विथ यू. आमी वदळच्यान उलयताले ती गजाल आशिल्ली की कशें कितें सुरवात जाली जेन्ना लॉकडावनाक, तुवें कसो कितें हेल्प केलो, सगळें आमी पळयलां टीव्हीचेर, सोशल मिडियाचेर. बट सद्याच्या परिस्थितीन फोंड्यान कितें चल्लां आनी लोक कशें कितें वागता हाचे बद्दल म्हाका एक डिटेलान सांग. एक गजाल आमी उलयतना म्हटलें की सोशल डिस्टन्सींग पाळना आनी ताजें सिरियसनेस ना. तुका कितें दिसता हाच्या खातीर लोकांक अवेअर करप भरपूर गरजेचें आसा? लोकांक अवेअर करप, लोक अवेअर आसा, लोकांक खबर आसा हो डेडली व्हायरस मातसो डेंजरस आसा, लोकांक खबर आसा. बट बेसिकली आतां कशें जाय की लोकांक आतां भंय दिसपाक लागला की बेळगांव 37 केसीस सांपडल्यो आनी त्यो वाडत आसा. ओके, भाजी जी येता ती बेळगांवच्यान येता, सगळें सामान जें येता बेळगांवच्यान येता. सो तो एक पॅनीक जाला. म्हाजो डॅडी घराकडेन डेली म्हणटा की सावंतान म्हणटा पयलीं बॉर्डर बंद करपाक जाय. सावंत म्हणजे आमचो चीफ मिनिस्टर, की तेणे बॉर्डर पयलीं बंद करपाक जाय म्हणटा. जर थंयच्यान लोक येतले जाल्यार आमकां हांगा जातलो, आमी सद्या सेफ आसा. अशें सद्याक कशी पॅनीक जाला की बॉर्डर पयलीं बंद करात, मागीर कांयच टेन्शन ना. एकदां बॉर्डर बंद जाली, बॉर्डरीचेर चेकिंग करात, सगळें करात. आय नो की गोवा गव्हर्नमेंट खूब बरें काम करता सद्याक, बरें तेंची तारीफ तोखणाय करपा सारकी गजाल. सीएम अँड ऑल्सो द हेल्थ मिनिस्टर दोगूय जाण बरें काम करता. बट एक ते परत एकूय केस सांपडपाक जायना, ह्या खातीर आमकां मेजर्स सिरियसली घेवपाक जाय. लोकांक जर तुमी सांगत की बाबा तुमी अशें अशें करात, लोक डेफिनेटली फॉलो करतले. लोक तुमकां सपोर्ट करपाक सदांच रेडी आसा, लोक सपोर्ट करताय बीन. फक्त कितें जाल्यार सद्याक मातशे रिलॅक्स जाल्यात लोक, की ना सद्याक मातशे आमी सुशेगाद आसात, की सद्याक चड टेन्शन ना. आमी मातशे आसा, जशें नुस्तें घेवपाक गेले, भाजी घेवपाक गेले, थंय सद्याक सोशल डिस्टन्सिंग दिसना. जे दिसपाक जाय थंय ते दिसनात. आतां हांव सुद्दां खंय गेलो न्ही जाल्यार हांव भाजयेवाल्याक विचारता, लोकांक विचारूंक फायना, भाजयेवाल्याक विचारता तुजें हांगा मार्कींग खंय आसा रे, मार्कींग कित्याक ना? ते म्हणटा लोक सुनते न्ही, लोक आयकना. आन्सर मेळटा आनी काय मेळना. आनी तूं कितले फावटी म्हण लोकांक सांगतलो, तूं पुलिसूय तूं कितले सांगता, पुलीस येवन सांगतात, तरी पूण ती सिरियसनेस मातसो तो भंय आसा पळय न्ही, तो मातसो भंय परत डेव्हलप जावपाक जाय. बरोबर. एक गोष्ट तुवें एक सारकी सांगली की बॉर्डर जे आसा ते सील जावपाक जाय आनी ते स्ट्रिक्टली पाळपाक जाय लोकांनी आनी गव्हर्मेंटान सुद्दां. म्हाज्या बरोबर शलाका आसा. शलाका, तुका एक बॉर्डर लागता कारण यू आर फ्रॉम काणकोण. तूं ह्या गोश्टीक कशें कितें पळयता आनी काणकोणच्यान जेन्ना तूं पळयता तेन्ना बॉर्डरींतल्यान एंटर जावपी लोक किंवा ताचें स्क्रिनींग ह्यो गोश्टीचेर केन्ना तुवें लक्ष केन्ना पळयलेलें आसा किंवा आयकलेलें आसा खंयसर? हय, पर्सनली हांवें पळयल्लें आसा म्हटल्यार जाता, कारण म्हजेच डॅडीक हांवें धाडलेलें पळोवपाक, जस्ट चॅक कर म्हणून.
कशें भायर सरला कारण म्हाका तितलो गट्स ना भायर वचून पळोवपाचें पण अशें एक रिपोर्ट आयलो की गोवा बॉर्डर म्हणजे पोळ्याच्या गेटीचेर सारकी स्ट्रिक्ट चेकिंग जाता कोणाकूच भायर वचपाक मेळना कोणाकूच भितर येवंक मेळना फक्त थोडे दिसां खातीर नुस्तें कितें तरी स्टार्टींग आयिल्लें पण तेन्ना सुद्दां ते सॅनिटायज करून घेताले दुसरी गजाल हांव एक पॉझिटिव्हली सांगपाक सोदतां ती म्हळ्यार एक म्हयनो हांव घरांतल्यान सामकें भायर सरुना फक्त गेटी कडेन रावन हांव सगळें एनालायज करतालें पण 2 दीस पयलीं हांव जेन्ना मार्केटान गेलें तेन्ना भाजीवाल्याक राहुलान सांगला तसोच प्रश्न हांवें विचारलो की अरे तुवें हांगा मार्किंग कित्याक करुना लोक कशा येतले गर्दी करतले हाका जबाबदार कोण ना मॅडम लोक आयकना तूं करून घे आनी ताज्या कडल्यान हांवें ते करून घेतले कारण सदांच आमी गव्हर्मेंटाचेर किंवा मिनिस्टराचेर किंवा पोलिसाचेर अवलंबून रावंक जायना थोड्यो गोश्टी आमी स्वता करपाक जाय एक जबाबदार नागरीक म्हणून ती गोष्ट हांवें करून घेतली की तूं मार्किंग घाल लोक कशे पाळपाचे ते लोकांचेर आतां लोक फायटले फक्त आमी थोडी शिस्त घाली की ती जाता सारकी बरोबर खूप बरी गोष्ट तुवें सांगली ईशलाका कारण आम्ही स्वता जोपर्यंत इनिशिएटीव घेना तोपर्यंत सगळेच जर गव्हर्मेंटाचेर रावत जाल्यार ती कितपत जातली कामां आमी जर इनिशिएटीव घेना जाल्यार खूब फाटीं सरतले आमी संकल्प हांव तुका विचारपाक सोदता कारण वास्को किंवा तुज्या रिजनान तूं जंय रावता थंय रिस्पॉन्स कसो कितें आसा सद्याक कारण लोक आयकता काय कारण वास्को म्हटल्या उपरांत खुबशे इंडस्ट्रियल इस्टेट किंवा इंडस्ट्रीन काम करपी भायले लोक आसता सो हांचो रिस्पॉन्स तांकां समजोवपाक रेल्वे स्टेशन आसा तांकां समजोवपाक कितें कितें हें आसा थंयची परिस्थिती आसा सद्या पयलीं म्हटल्यार सचिन तुमी सांगलेल्या भशेन लोकांची मेंटॅलिटी जो पर्यंत चेंज जायना खंयच्याय गजाली बद्दल तो पर्यंत कांयच जावचें ना आनी वास्को पुलीस मागीर वास्कोचे जे सोशल वर्कर आहा मागीर वास्कोचे जे चारूय मिनिस्टर आमकां जे लागता तेच्या अलॉंग विथ दॅट कावन्सिलर्स पंच मेंबर सगळे एक्टिवली बेसिकली काम करता सो दॅट एकूच मोटीव हे करपा खातीर लोकांनी घरा रावचें आनी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करचें आतां खुबशे कडेन हांव जेन्ना आतां खूब कडेन भायर भोंवता वास्को वगैरे पावता तेन्ना खूब कडेन दिसता की शॉपा भायर जनरल स्टोराच्या भायर वगैरे अशे बॉक्सीस करून दवरलेले आहा जेतून लोक खूब बऱ्या बऱ्या शॉपांनी म्हटल्यार थंय माल मेळटा विशाल मेगा मार्ट जावं आनी कसले मार्ट म्हणजे जनरल स्टोर्स आहा थंय सोशल डिस्टन्सिंग हे पाळ्ळें वयता आनी अमक्या वेळार अमकेच लोक भितर धाडटा तेच्या भायर एक बरी गजाल म्हटल्यार वास्को जे पुलीस स्टेशन आहा ते जाग्यार जाग्यार वचून आतां जी नवी आमी सगळी कडेन सॉंग्स वगैरे पळयता जे रिमिक्स जाता सॉंग्स वगैरे ते अवेरनेस करपाचो खूब प्रयत्न करता लोकांची अवेरनेस ही चालूच आसा आनी एक पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगतो म्हटल्यार जेन्ना भाजी नासली पयलीं जेन्ना भाजी शॉर्टेज आसली तेन्ना आमी स्पेशली एक ट्रक अरेंज केल्लो आमच्या मिनिस्टरा थ्रू मोविन गुरुजीना थ्रू आनी तुका सांगता आमी सकाळीं उठून आमची पंचायतीचे जे मेंबर्स सकाळीं उठून 3:30 आमी लागलेले ते मार्किंग करपाक लोकांक लायनीन घालपाक आमकां दिसलेले लोक अचानक येतले शटर ओपन आहा म्हणून धांवून येतले पण लोकांक इतलो जाणा मायग्रंट सुद्दां आमच्या हितून खूब जाण आहा भायले तूं जशें म्हटलें तशें इंडस्ट्रीचे लेबर्स वगैरे आहा पण जेन्ना ते लायन्स पळयले रस्त्यार मार्किंग पयली तेन्ना ते ऑटोमॅटिकली आमकां दिसलें ते जावचें ना आमकां मेंटेन करपाक पडटलें पण जेन्ना लायन्स पळयले लोक आपली पिशव्यो घेवन त्या लायनी फाटल्यान लागून 1 मिटराचो डिस्टन्स किंवा 2 मिटराचो डिस्टन्स सोडून रावपाक लागले हे आमी एकदां सांगली गजाल तेच्या उपरांत ती लायन फुडें वचत गेली परत परत सांगपाची गरज पडना सो लोकां मदें ही अवेरनेस आहा फक्त तांकां आतां गव्हर्मेंटान सांगले राहुलान सांगलेल्या प्रमाणे की गव्हर्मेंट भरपूर बरे इनिशिएटीव घेता सगळें काम बरें चल्लां सीएम जावं विश्वजीत राणे जावं आमचो हेल्थ मिनिस्टर बरें काम चल्लां फक्त एकूच मागणी आहा खंय तरी केस आढळ्ळी जाल्यार कितेंय जावं जाल्यार ती हायड करची न्हू गव्हर्मेंटान कित्याक लोकांक कॉन्सिक्वन्सीस खबर ना किंवा लोकांक खबर ना कितें जातलें लोकांक जशें सांगलेल्या प्रमाणे ग्रीन झोन आहा गोवा सो लोक जगात रावला एक जर कितें जालें म्हणल्यार चुकोन जर आतां जेन्ना 7 पॉझिटिव्ह अचानक मेळ्ळे तेन्ना लोक भिवून घरा रावले म्हाका सुद्दां भंय दिसतालो की आमी इतले ओपनली भोंवता आमी चुकोन कोणाच्या कॉन्टॅक्टान येवं शकता सो अशी जर गजाल चुकोन सुद्दां मेळ्ळी कितें जालें आमकां आतां खबर ना पण चुकोन जर मेळ्ळी जाल्यार गव्हर्मेंटान ती हायड करची न्ही हेच्या वयल्यान लोकांक भंय पडटलो आनी लोक घरान रावतले सारकें म्हाका दिसता खूब बरी गजाल तांणी सांगलेली आहा की लोक डिस्टन्सींग पाळटा समजा जर तुमी शॉपाचेर आसात आनी जर तुका दिसता की बाबा फुडले जर 5 मनीस जर सारके डिस्टन्स धरून रावत न्ही फाटले 10 जाण 15 जाण सारके डिस्टन्स धरून रावतले सो ह्यो गोश्टी मातच्यो सुरू करात तुमी सोशल डिस्टन्स स्वता जावन तुमकां पयलीं शॉपार पावल्यार ते पाळपाक सांगात दिव्या कमिंग टू यू दिव्या आयकुपा येता दिव्या म्हाका सांग कुडचडे ह्या वाठारांत कारण खुबशेदां आमी पळयतात एक क्वेश्चन हांव परत एकदां म्हणूंक सोदता की भुरगे बेश्टे भायर सरता लॉकडावन कितें आसलें हें पळोवपाक म्हणून भायर सरताले भुरगे आमी केसीस अश्यो आढळ्ळ्यो पुलीस एक्शन घेतात
काय कितें दिसता पुलिसांचें काम किंवा तुका थंयसरली गोश्ट जर सिनारियो पळयत कुडचड्यार कितें आसा? सो जेन्ना असो रूल आयिल्लो की कोणूय भायर दिसता ताका बडोवपाचो किंवा तांकां हें करपाचें, म्हाका दिसता ह्या एरियान तरी हांवें खंयच्याच पोलिसाक पळोवना जो कोणाकूय मारला किंवा कितें केला. कारण लोक हांगा बिंदास भोंवताले. म्हाका दिसता पुलीस सुद्दां तांचे फ्रेंड आशिल्ले दिसता. सो आजुनूय मिनींग आफ्टर द फर्स्ट लॉकडावन जेन्ना खरो स्ट्रिक्टली लॉकडावन जाल्लो ताजे नंतर एक 2-4 दीस जर सोडत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे लोक रस्त्यार आशिल्ले आनी पोलीस तांच्या मुखाल्ल्यानी भोंवताले. सो हांगा तरी इतलो इफेक्ट काय पडूना. लोकांची इंटेन्सिटी आशिल्ले कितें रे कळुना कितें जातलें कोणाक कितें जातलें अशें आशिल्लें थोडे दीस तरी. म्हाका दिसता हे खूब सिरियस घेवपाची गरज आसा. नॉट लोक घेतात, लोकांक भंय आसा खुबश्या लोकांक, बट जे प्रशासन आसा तांच्यांनी सुद्दां एक गोश्ट मातशी लक्षांत घेवपाक जाय की कांय गोश्टी जाग्यार घालपा खातीर स्ट्रिक्ट जावच्यो पडटा. कारण एकट्या मनशा खातीर आनीक 10 जाणांक त्रास जावपाक जायना म्हणून तरी आमी सगळ्यांनी मेळोन काम करपाक जाय हे विचार करपाचोय गरज आसा. राहुल, कितें दिसता आतां ह्यान फुडें जेन्ना लॉकडावन वाडटलो, आतां खुबशे एज अ यूथ तुजे कडेन सुद्दां खुबशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसतली आतां लोकांक समजोवपाक, लोकांक सांगपाक. तुजें सद्याचें काम कितें आसा, चालू कितें आसा सद्या? सद्याक कितें जाला की आमी सद्याक ऑर्डर्स बीन आमकां कांयच येना होम डिलिव्हरीच्यो. सद्याक सगळें बंद जाला कित्याक सद्याक सगळ्या वाड्या ओपन जाल्या. माल बीन कांयच शॉर्टेज ना, सगळें सारकें सिस्टमॅटीक चल्ला. भाजी दारान मेळटा, नुस्तें दारान मेळटा, सगळें सिस्टमॅटीक चल्ला. सो सद्याक कांयच प्रॉब्लेम ना. सद्याक कितें जाला फक्त आमी इतलेंच मेंटेन करपाक जाय की कशें आमी हे कंटिन्यू दवरतले. आनी सद्याक लोक इतलेच टेन्शनान आसा की कितले तेंप हो मोठो प्रश्न आसा. कितले तेंप हे कंटिन्यू उरतले. बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट मॅटर ऑफ सोशल डिस्टन्सिंग. आतां सद्याक लोकांची सायकोलॉजिकल इफेक्ट जावपाक लागला. इकॉनॉमी, तुजो पयसो तो खंय आसा, कितें जातलो, तुजो जॉब वाचतलो, तुजो जॉब नासतलो. कित्याक गव्हर्मेंट जॉब हे ते प्रायव्हेट सेक्टरान जे बरे बरे पोझिशनाचेर आसा हेंगे टेन्शन ना. जे न्यू स्टार्टअप्स आसा, जे आतां ऑलरेडी आतां न्यू स्टार्टअप केल्या थोड्या लोकांनी, थोडे भुरगे जे आसा ते स्टार्टअप करपाक सोदताले. सो ह्या लोकांचे तकलेर प्रेशर आसा भरपूर. जे आतां सद्याक कॉलेजींनी शिकतात भुरगे ते सुद्दां चिंततात की एक्झामी जातल्यो ना जातल्यो, जातले जाल्यार कश्यो जातल्यो, एक्झामी जावन आमचें फ्युचर कितें. सो ह्या सगळ्या गजालींचेर म्हाका दिसता आतां बेसिकली वी नीड टू फोकस की बाबा हे आमी कशें गोंय परत बॅक टू नॉर्मल कशें करतले कशें करप हेजेर सद्याक खूब विचार जावपाक जाय. बरोबर इकॉनॉमी वायज किंवा सोशल लायफ वायज. बरोबर. शलाका, म्हाका एक सांग, आतां ह्यान फुडें जेन्ना तुमचे काणकोणान सुद्दां गोश्टी ट्युरिजम इंडस्ट्री जी आसा ती सुद्दां खूब म्हत्वाची आसा. ह्यान फुडें जेन्ना आनीक अशें धरून वयता की 3 ते 4 म्हयने तरी ट्युरिजम रिस्टार्ट जावपाक खूब टायम लागतलो, तेच्या फुडें सुद्दां वचूं शकता. त्या टायमार तुमचे एरियेंतले जे बिझनसमॅन, हांव बिझनसमॅन इतल्याकूच म्हणटा कारण तांचे स्वताचे खुबशे बिझनस आसा, थोड्यांचे हॉटेल्स आसा, थोड्यांचे बिचार खुबशे शॅक्स आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान यूथ जे आसा न्ही तांचे कडेन कशें कितें पळयता तूं? पण कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है म्हणटा तशेंच भशेन समज तर आमकां बिझनेस आमचो स्टार्ट केल्लो जाय रोखडोच जाल्यार खंय तरी ताका कॉन्सिक्वेन्सीस आसा जे आमी फेस करचे पडटले. हुशारकी इतलीच आसतली की आमी थोडे लॉस जाल्ले आसा आनीकूय थोडे लॉस जातले, पूण तरी सुद्दां ते लॉस कशे करून बेअर करून तोंड धापून जे कितें आसा तातून जेवन थोडे दीस काडचे अशें म्हाका दिसता. एक गोश्ट सांगता, म्हज्या घरान जेन्ना लॉकडावन स्टार्ट जाल्लो तेन्ना 60 किलोज बटाट आशिल्ले आनी म्हज्या घरान मिड डे मील चालू आसा. पूण हांवें चिंतलें की आरे देवा मम्मा कितें करतली काय आतां, कडधान्य आसा, पाड जातले, इतले आमी खावंक शकता तर. पूण माय मॉम टेक इट व्हेरी पॉझिटिव्हली. तिने कितें सांगलें की ना हे आमी लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करुया आनी लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करपाचें जालेंच, पूण हांवें तिका म्हटलें हे जे लॉस आसा ते तूं कशी हँडल करतली गे. जाल्यार तिणी म्हाका सांगिल्ली गोश्टी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है. हा, थोडे लोक अशे आसा जे फक्त टुरिजमाचेरूच बेज आसा, तांचे कडेन आनीक कसलोच दुसरो प्रोविजन ना. थोड्या घरांनी आसात 1-2 बिझनेस, पूण थोडे सामके टुरिजमाचेर बेस्ड आसा. सो म्हाका दिसता की म्हजो सरकार, म्हजो सीएम तांचे लक्ष दितलो, तांकां कितें तरी प्रोविजन करून दितलो किंवा मंथली पयशे दितलो, कितले जावं ते, पूण म्हजो सरकार तांचेर लक्ष दितलो अशें म्हाका दिसता.
बरोबर. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन जे तुमी तुमचे सगळ्यांचे विचार मांडलेले आसा. एक गोष्ट तुमकां विचारपाक सोदता हांव, आय आस्क एवरी वन, ह्या लॉकडावनान तुमी कितें कितें शिकले किंवा नवीन कितें गोश्ट केली? राहुल, तूं रांदपाक बीन शिकलो काय कितें कितें शिकलो? कारण खुबशे जाण केक बीन करून घालताले. म्हाका म्हाका अजून च्या सुद्दां करपाक कळना आनी राहुल, तूं टेलिव्हिजनाचेर सांगताय, टेलिव्हिजनाचेर सांगता. हांव सिरियसली सांगता, म्हाका च्या सुद्दां करपाक कळना. म्हाका फक्त कळटा मॅगी करपाक, मेक्स अ डिफिकल्ट. कितें जालें की शिकपाक खुबशें मेळ्ळें की लायफान म्हाका सद्याक पॉझिटिव्ह एकूच गजाल शिकला की तुका लायफान केन्नाय वायट प्रसंग येवपाक शकता, तुजे दीस सदांच बरे वतले अशें आसपाक शकना. म्हाका दिसता खूब बरी इन्फॉर्मेशन आमचे जे पॅनलिस्ट आसा तांच्यांनी आमच्या खातीर दिली. थँक्यू व्हेरी मच राहुल, दिव्या, संकल्प, शलाका. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. आनी ललना आमच्या बरोबर आशिल्ले कांय तांत्रीक कारणां खातीर म्हाका दिसता डिस्कनेक्ट जालो, बट ललनांक परत एक फावट आमी मेळपाचो प्रयत्न करुया. परत एक फावट तुमच्या मुखार तांच्यांनी केल्ली काम आनी आतां सद्याक सिच्युएशन कितें आसा ताचे बद्दल उलोवपाचो आमी प्रयत्न उलोवया परत एक फावट. बट सद्या खातीर हांव आयच्या ह्या प्रोग्रामाक तुमकां टाटा बाय बाय म्हणपाक सोदता. पूण त्यान पयलीं कांय इम्पॉर्टंट गजाली जे आमचे पॅनलिस्ट आसा तांच्यांनी सुद्दां सांगलें की सोशल डिस्टन्सिंग दवरात प्लीज. कारण कोविड-19 कोरोना व्हायरस हे अशें दुयेंस आसा जे व्हायरस तुमच्या कडेन खंयसरसूनय येवपाक शकता. सो एक गोश्ट लक्षांत दवरात की सोशल डिस्टन्सिंग दवरात. आनी जशें WHO म्हळ्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन हांच्यांनी सांगिल्लें की ड्रॉपलेट्स आसता, म्हणजे तुमी शिंकले उपरांत खोंकले उपरांत जे ड्रॉपलेट्स पडटा ताज्या थ्रू हे तुमचे कडेन पावपाक शकता. सो प्लीज जेन्ना केन्ना तुमी भायर सरता तेन्ना मास्क घालात, परत परत हात धुवपाचे एक संवय करून घेयात, सॅनिटायझर तुमचे कडेन दवरात अँड सेफ रावात. सद्याचे एक आंकडो कितें म्हणटा आमच्या वर्ल्डान, अकॉर्डिंग टू वर्ल्डोमिटर, हाच्या बद्दल तुमकां सांगता की 28 लाख प्लस केसीस अजून पर्यंत पॉझिटिव्ह सापडलेले आसा आख्ख्या ह्या विश्वातले. तुमचे हो जो आंकडो तुमकां दिता ते 25 एप्रील पर्यंतचो आसा. अख्ख्या वर्ल्डान 28 लाख प्लस केसीस मेळिल्ल्यो आसा कोरोना व्हायरस कोविड-19 हाज्यो. आनी तातूंत 1,97,000 डेथ रेकॉर्ड जाल्ले आसा. खूब भयाबीत असो नंबर आसा हो. आनी देशांतले बरे बरे संवसारीक म्हणजे संवसारांतले बरे बरे देश हातूंत संक्रमीत जाल्ले आसा. USA म्हणा, इटली म्हणा, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बरे बरे देशांत खुबशे आंकडे वाडत वता. तशेंच एक बरी खबर आसा की 81,000 प्लस केसीस ज्यो आसा ज्यो रिकवर जाल्ल्यो आसा फ्रॉम कोविड-19. आमचे इंडियेचो आंकडो कितें म्हणटा ते तुमकां सांगता. इंडियेन सद्या केसीस कितल्यो रेकॉर्ड जाल्ले आसा आनी कितले रिकवर जाल्ले आसा ते बी तुमकां सांगता. 24,000 प्लस इंडियन केसीस पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा ऑफ कोविड-19. तशेंच 770 प्लस केसीस डेथ रेकॉर्ड जाल्ले आसा. हो सुद्दां भयाबीत असो आंकडो आसा आनी तो दिसान दीस वाडटा हें आमकां दिश्टी पडटा. आनी आमी खूब सादूर रावपाक जाय हाज्या बद्दलूय तुमकां सांगता हांव. एक बरी खबर आसा हातूंत की 5,000 प्लस केसीस रिकवर जाल्ल्यो आसा. हाजो रिकवरींग जो आंकडो आसा तो सुद्दां खूब बरो आसा, म्हणजे फास्ट रिकवर जाता. बट हाजो अर्थ हें न्ही की आमी सोशल डिस्टन्सिंग पाळप न्ही, विनाकारण घरांतल्यान भायर सरप न्ही. म्हाका खबर आसा खुबशे फावटी तुमकां गरज आसता खंयचे तरी वस्तूंची, जेन्ना भायर वता तेन्ना सोशल डिस्टन्सिंग पाळात. आनी जशे आमचे पॅनलिस्ट आसा तांच्यांनी सांगलें की जे प्रशासन आसा म्हळ्यार पुलीस आसा किंवा बाकीचे जे ब्युरोक्रेट्स आसा ते सुद्दां आपलें काम करता, पूण ते इफेक्टिवली जावपाक जाय. लोकांक आजून पर्यंत हाजें म्हत्व जर खबर ना जाल्यार म्हत्व पटोवन दिवपाक जाय की आपूण सेफ कित्याक रावपाक जाय आनी आपल्या खातीर दुसरोय सेफ उरपाक जाय. ही गजाल भरपूर इम्पॉर्टंट आसा. एक गजाल जशे राहुलान सुद्दां सांगली की बॉर्डर्स जे आसा ते सील जावपाक जाय. ही आजुनूय म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराचे हे एक मनान आसतलें की बॉर्डर आतां सील जावपाक भरपूर गरजेचें आसा आनी विनाकारण किंवा कोणूय आमच्या गोंयांत येवपाक जायना हें भरपूर इम्पॉर्टंट आसा. कारण गोंय हे ग्रीन झोन आसा हाजो अर्थ हें न्ही की व्हायरस आमचे पर्यंत पावचो ना, तो कसोय पावपाक शकता. त्या खातीर कांय जतनाय आमी घेवपाक जाय. एक गजाल तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की ताजे सिम्पटम्स दिसपाक खूब टायम लागता. सो तुमकां तुमच्या सायडीक आशिल्लो मनीस जर बरो ना किंवा ताका श्वास घेवपाक त्रास जाता किंवा ताका खोकली येता जाल्यार ताका सांगपाक जाय की बाबा येस तुमी टेस्ट करून घेयात, कारण खुबशे फावटी हेजे सिम्पटम्स खूब लेट दिश्टी पडटा. सो ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत दवरात आनी प्लीज प्लीज तुमी सोशल डिस्टन्सिंग पाळात. लॉकडावन जो पर्यंत आसा तो पर्यंत घरान रावात.
नेक्स्ट गव्हर्मेंट जे कितें तुमच्या खातीर नोटिफिकेशन काडटले ताजें पालन करात आनी सेफ रावात. परत एक फावट आनी एक प्रोग्राम घेवन मेळुया. तोपर्यंत देव बरें करूं.